वाडट्या म्हारगाये आड सरकारान नियंत्रण हाडचें म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान अतिरिक्त जिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलां। म्हारगाय कशी तरी कमी करची म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सरकारा कडेन मागणी। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। नष्ट जाल्ले आसा लोकांचे जे आमचे गाडयो आसा, जे ट्रकवाले आसा, जे टॅक्सीवाले आहा, त्यांचे इन्स्टॉलमेंट आमी ड्यू आसा ते ओव्हर ड्यू जाल्ले आसा। लोक आता गाडयो ओडून व्हरता, कोणाची घरां अटॅच करता, कोणाचे अशे बँकेचे आता व्यवहार चाललेले आसा आणि त्याच टायमार हो म्हारगायेचो येदो व्हडलो बडगो उडलेलो आसा। आमी गोंयकार आणि आता पुरुमेताचे सगळे आमचे दीस येयल्ले आसा। जुनान सगळे आमी पावसा खातीर आमी तयारी करता, मे म्हयन्यान आमी पुरुमेत करता। त्याच बरोबर आमचे भुरगे जुनान आता स्कुलाक वयतले, बॅगां जाय पडटा, भुरग्यांक युनिफॉर्मां जाय पडटा, स्कूल फीज आसता, हे सगळे प्रोविजनींग जे आसा पळय ते प्रत्येक एक सामान्य फॅमिलीक करचे पडटा आणि अशा टायमार म्हारगाय वाडप हे बरोबर न्ही। आणि म्हारगाय जी वाडलेली आसा ती फ्युअल प्रायसीस वाडल्या म्हणून वाडलेली आसा आणि त्या बरोबर आनीकूय कारणां आसतली। सो दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जेन्ना लॉजिस्टिक्स वाडलेले आसा पळय, कॉस्ट वाडलेलो आसा लॉजिस्टिक्साचो, ट्रान्सपोर्टाचो, त्या खातीर ही म्हारगाय वाडलेली आसा। पण सरकाराचे असे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मेजर आसा गोंय सरकारान घेवं येता जेणे करून ही म्हारगाय देंवों शकता आणि सरकाराचो हस्तक्षेप जरुरी आसा। आणि आमी आमच्या रिप्रेझेंटेशनान सांगलेले आसा म्हारगाय बाबा कशी देंवोवपाची पळय ती, आणि लोकांचे जे गरजेच्यो वस्तू आसा पळय, फूड ग्रेन्स आसा, पल्सीस आसा, व्हेजिटेबल्स आसा, मिल्क आसा, यांचे प्रायसीस तुम्ही कशे देंवयतले, लॉजिस्टिक्साचो खर्च तुम्ही कशे कमी करतले, जाल्यार आमी सजेस्ट केल्ले आसा की डॉमेस्टीक कन्झम्पशन ऑफ फ्युअल जे आसा ऑक्ट्रॉय आसतली जावं कितें GST आसतले, वॅट आसतले, हे तुम्ही ऑफसेट करूं येता फॉर डॉमेस्टीक कन्झम्पशन। खावपाक दिवं नाका, कारण मोदीचो एक मंत्र आहा, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा। तशेंच प्रमोद सावंतानूय आज ह्या म्हारगायेन सोंसमुखपाक जाय, तो स्वता खावचो ना आणि त्याच्या मंत्र्यांकूय खावपाक दिवचो ना। आणि ऑस्टेरिटी मेजर्स म्हणतात ते नवे मंत्री, नवे सरकार, नवे गाडयो, नवी कॅबिना, नवे तुझे म्हणतात ते कर्टन्स, हे सगळे पोन्ने आसा त्यात यूज करा। देर शुड बी ऑस्टेरिटी मेजर्स अँड द चॅरिटी शुड बिगिन एट होम। सगळे मिनिस्टर इन्क्लुडिंग द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट स्पेंड एक्झॉर्बिटंट कर्टनाचेर, गाडयांचेर आणि त्यांचे स्टाफाचे तो पैसो मोडटा, हिंच्यान कमेस करा, कारण तांकां म्हारगाय लागना, तांकां इन्फ्लेशन लागना, कारण तांकां जे हप्ते मेळटा, भत्ते मेळटा ते सामान्य जनतेक मेळना। म्हणून त्यांच्यानी सुद्धा जेन्ना त्या लोकां मदीं गेल्लेले, लोकांनी तांकां निवडून दिले, आयज लोक सफर जाता, तुम्ही त्यांच्या बरोबर सफरिंग पळोवया, हे माझे चीफ मिनिस्टर कोळकेचे मांडणे। आणि आम्ही जे ऑस्टेरिटी मेजर्स सांगलेले आसा, जी सजेशन आम्ही दिलेले मेमोरंडमाक, त्या मेमोरंडमातल्या सजेशनाचेर त्यांच्यानी गव्हर्नमेंटान लक्ष घालपाक जाय। हे प्रॉब्लेम लोकांचे व्हडलेर आहा, ते आयज कशे धरून मुखार वयतले ते कांय कळना। आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी डिमांड करता गव्हर्नमेंटा कडेन, कंट्रोल करा। आता कंट्रोल कशें करा, तुमी GST घेता, टॅक्स हेजेर आमचे वॅट आमी तुमी हें करता, तेचेर पण सबस्क्राईब करून दिया न्हू लोकांक आनी कंट्रोल करा न्हू। आता कसो कंट्रोल करपाचो, कसो तेंचेर लोकांचेर तो दबाव पडला तो उणी करपाचो, ते गव्हर्नमेंटा कडेन। आनी म्हजी मागणी या गव्हर्नमेंटा कडेन, आमच्या लोकांक, गरीब लोकांक लायटली घेयनाका, वो त्रास काडपाक अशें सोडनाका। तुमी कितेंय तरी कितें करून आयज ह्या आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक जी म्हारगायेचे तेंचेर आयज बसलेले आहा, सगळे आहा, हे कितेंय करून तर कितेंय करून सुटावे करा। वो कितेंय तर एक सबस्क्रायब वो सबसिडी कशें दिया, वो जो वॅट आहा तेजेर तुमी ते रिएम्बर्स करा, वो जे GST आहा तेजेर लोकांक ती हें करा, हे भाशेन कितेंय करून तुमी कंट्रोल करा। सो तेका लागून आमी एक रिक्वेस्ट केला आमच्या ह्या एडिशनल कलेक्टरा कडेन, आनीक तेणे गव्हर्नमेंटा कडेन तेणे फॉरवर्ड करचे, आनी जी जे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन जी मागणी घातल्या, हे जे आमचे लोकांचे व्ह्यूज तुमच्या मुखार हाडला, ते तेणी लोकांचे कशेंय करून तर उणें करपाक